रेव्होल्युशनरी पक्षा भितर आशिल्ले कोफुसांव परत एकदा मुखार आयला। आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी सोशल मिडियाचेर पक्षांतले कांय पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांक लक्ष करत पोस्ट केल्यात। ह्या पोस्टाक लागून राजकीय मळार बोवाळ जाला। पक्षाची संघटना घटमूट करचे बदला आरजीपीत फूट पडटा काय कितें अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्या। फाटले कांय दीस रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात कोफुजाव सुरू आसा। मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांचे मदीं फूट पडिल्ल्याची चर्चा सुरू आसतना मंगळारा मनोज परबान आपल्या फेसबुक पेजीचेर ताच्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचेर तशेंच कार्यकर्त्या आड पोस्ट घालून एका फाटोफाट एकल्याक टार्गेट केल्ले। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर विरेश बोरकार पयलीं ओगीच आशिल्लो, मात बुधवारा राती उसरा आमदार विरेश बोरकारान पीस असो पोस्ट केल्ल्यान मनोज चाळवलो। बिरेस्तारा सकाळी मनोज परबान हाचेर खर जाप दिली। मनोजान वाटाणो आनी पीस ह्या उतरांचेर खेळपी इमोजी पोस्ट केलो आनी सकयल सायलंट कोवर्ट मॅच्युरिटी ह्या हॅशटॅगाचो वापर करून विरेशाचेर नाव घेनासतना आरोप केलो। शांतताये खातीर विरेशान केल्ल्या आवाहनाची मनोजान ताकद दाखयली काय कितें असो प्रश्न आता पडपाक लागला। तशेंच आपल्याचेर वैयक्तीक टिका करप्यांक मनोजान विरेश बोरकाराचे भाड्याचे बैल अशें लेगीत संबोधीत केला। सोशल मिडियाचेर चलपी आरजीपी भितरल्या ह्या झगड्या उपरांत पक्षात आता सामकीच फूट पडिल्ल्याचे चित्र सामकार आयला। आरजीपी पक्षातले हे दोन गट आता स्पष्टपणान दिसून येता। मनोज परब हांच्या फाटल्यान केंद्रीय कार्यकारिणी सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी खजिनदार अजय खोलकार हे पदाधिकारी उबे आसात, जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विरेश बोरकार हांका सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या तृप्ती बकाल, लिसिओ रॉन्कॉन आनी डेगली फर्नांडीस ह्या सारकिल्या थळाव्या फुडाऱ्या सयत यूकेतल्या कट्टर समर्थकांचो तेंको आसा। सोशल मिडियाचेर चलपी ह्या झगड्यात मध्यस्थी करपाचे यत्न जाले, मात तांकां दोनूय गट तयार नाशिल्ल्यान पक्षात फूट पडपाचो भंय उक्तायला। वैयक्तीक पावंड्यार हो आरोप प्रत्यारोप जाल्ल्यान फुडाराक हे पक्षा खातीर मारक ठरतले इतले मात खरे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।